नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माय मोगाचो येवकार. नदर मारुया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. शेजारच्या आमदारान केल्ल्या वक्तव्याचो फरक फक्त म्हाकाच पडचो ना, तर बार्देसांतल्या उरिल्ल्या आमदाराक पडपाक शकता. हे पक्षाक घातक आसा. हाचेर पक्षाच्या अध्यक्षान लक्ष घालपाक जाय म्हूण म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसुजा उलयला. सरकार आता GHRDC मार्फत कर्मचाऱ्यांची पुरवण करतले. LDC, स्टेनो, PA, ड्रायव्हर, ऑफिस बॉय, डेटा एंट्री ऑपरेटर आनी हेर कर्मचारी सरकार दितले. फातोड्डाची भाजपाची ज्येश्ठ कार्यकर्ते वनिता मडकयकर आनी दत्तप्रसाद मांद्रेकरान पक्ष सोडलो. दामू नायकान पक्ष प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी केल्या म्हूण कारण दिवन दोगांयनी पक्ष सोडलो. पिडेस्त चलयेची वळख जाहीर केल्ले खातीर प्रतिमा कुतिनोक अटक करून बाल न्यायालयांत सुनावणेक रावपाचो आदेश आयिल्लो. मात आजामीनपत्र अटक वॉरंट रद्द केले. फुडली सुनावणी 1 डिसेंबराक. गोंयच्या फिल्माक इफ्फीत अधिकृत स्थान दिल्लें ना, तर काँग्रेस आंदोलन करतले म्हूण अमरनाथ पणजीकारान म्हळां. जी दारोलकराच्या फुडारपणा खाला मांद्रे मोगो गटाची समिती स्थापीत केली. हरमल पंचवांगडी प्रवीण वांयगणकर हांची गटाचे अध्यक्ष म्हूण निवड केल्या. तर इतल्यान आरडीएक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.